म्हादय प्रवाहाचो आदलो अध्यक्ष स्कॉटाचो रिपोर्ट प्रुडंटाच्या हातात। कर्नाटकाच्या कर्माचेर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट सायलंट। आत्तामेरेन प्रवाहाचो गोंयाक कसलोच फायदो ना। सुमार 2 मिलियन टन मिनाचे पावणेचो सरकाराचो प्लान। मुख्यमंत्री म्हणतात सरकाराचे येणावळी खातीर बार्देश पेडण्या जमीन नोंदणी खातीर लागपी मिनिमम रेंटात वाड। कामुर्ले शाळेत विद्यार्थ्यांक बोडोवपी दोगांय टिचरींक अटक। मॅनेजमेंटान केली सस्पेंड। मंत्री म्हणतात तपास अधिकारी घाळ मुख्यमंत्र्याची मध्यस्थी। शिक्षक दिसा देशातल्या 82 शिक्षकांक राष्ट्रपतीन दिले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। गोयच्या चंद्रलेखा मेस्त्रीचो पुरस्कारान भोवमान। शिक्षकांचो पगार वेळार दिना जाल्यार मॅनेजमेंटाचेर एक्शन। शिक्षकांची वागणूक सारकी नसल्यारूय एक्शन। मुख्यमंत्री उलयलो 7 शिक्षकांक मुख्यमंत्री वरिष्ठ पुरस्कार। शाळेच्या हेडमिस्ट्रिसीची ट्रान्सफरी वेल्यान कुंभार जुव्याच्या सरकारी शाळेत पालक विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे 7 दीस। बदले फाटल्यान राजकीय हस्तक्षेपाचो आरोप। मुख्य सचिव गोयलान शेत जमीन कन्वर्ट करून बांधकाम। चौकशी मागूक काँग्रेसवाले मेळ्ळे राज्यपालाक। SIC बर्वेचो इश्यू आंदोलनाची शिटकावणी। आणि मालवण छत्रपतीचो पुतळो कोसळिल्ल्या प्रकरणात मूर्तिकार जयदीप आपटे टेक्निकल सल्लागार चेतन पाटीलाक अटक। दोगांकूय 5 दीस पुलीस कस्टडी।